Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. आमी 2008 सावन मशीन गोंया हाडलें आनी 2008 आमकां नुवें कॉन्स्टिट्युएंसी एक 4 ते 5 मशीन लागतालीं सगळीं आख्खे कॉन्स्टिट्युएंसी निवपाक आनी मशीन घातली आमगेलो आतां लोक थोडे थोडे करून वाडत गेलो 8 सावन आतां तेजे फाटल्यान 5-6 घाताली ती मागीर 8 जाली आतां इतलीं वर्सां 8 मशीन चलतालीं आमगे आख्खे कॉन्स्टिट्युएंसी आनी 1 म्हयनो लागता आमकां आतां ह्या वर्साक हांवें 12 मशीन बूक केलो हांवें पावटी चड लोक शेत रोवपा लागला आमगेले जायते तारवटी भाव बेकार हाय तेणे त्या शेतां गेले ते शेत रोवपा लागल्या ही एक बरो एग्जाम्पल तेणे आख्ख्या गोंयांत दिला आमगे बेतालबाती लोकांक म्हाका दिसता एटलिस्ट 25% तरी शेत हाडलें आमी मशिनां इतू वर्स घाताले आनी पयलीं म्हणटा एक आमगे लेबर आमी 200 घेताले तें आमी सारकें बंद केलां आमी ट्रॅक्टरूय फ्री दिल्ले आनी मुगेले मशिनाय आख्खी कॉन्स्टिट्युएंसी हे पार्ट फ्री हाय I feel proud to say that more than 5 lakh square meters ह्या वर्सा आमी कल्टिवेट केल्लें आनी देवान ह्या वर्साक फावो तितलो पावस गायला आनीक भांगरा भाशेन आमच्या शेतांक कोणस येयलो आहा आनीक आमी दिनवाशी आमच्या MLAक बाबा विल्फ्रेडाक कित्याक ताच्याच आदारान आमी चडांत चड शेतां हे पावटी रोवपाक पावलीं थोडे आमी बांदिल्ले तें सारकें थोडे 60 lakhs हें करून बाबा शेनान बाबा फिलीप नेरीक हांव देव बरें कर म्हणटा तेचो चीफ मिनिस्टर आनी फायनान्स 60 लाखांचे रोखडेच 15 दिसां भितर ताणें आमकां दिलें आनी काम रेडी आसा आज आमी फर्स्ट शेतांत आमी आमगेलें मशीन देवयलां सो आमगेलो शेतकार बाब आयजॅक मुजबल येयलो आनी आपणा म्हणलें शेत रोवपाक मशीन जाय तर हांव पयलीं सद्याक आय थँक ऑलमायटी गॉड आनी इट इज माय बीग प्लेजर सो दॅट आमी ते हे शेतकारांक तरी आमच्यान कसलो सपोर्ट करून जाता जाल्यार इट इज अ बिगस्ट प्लेजर फॉर मी एंड आय थँक द एंटायर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट द एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री बाबू कवलेकर कुंकोलीम MLA Bob Cleophas Dias because they helped me to do the formalities जो formalities पड़े है of the government to purchase this machine for approval and for the other various formalities. So I thank the government of Goa for giving us all the required assistance. My son Shane, who has always helped me in this venture of mine, and I thank the staff of this Kubota dealer who have always given the good service. So I praise God and very happy to serve our farmers.